पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी तसोच म्हाजो मित्र अवधूत नाईक आमी आयज ही पत्रकार परिशद घेवपाचें इतलेंच कारण की आयज आमी बरे भशेन हें सरकार करपाची तयारी आसा. भारतीय जनता पार्टीचो हे गोंयच्या सरकारान गोंयच्या लोकांनी आमकां बरे भशेन हांगा 20 आमदार निवडून दिल्ले आसात आनी आमचे प्रमोद सावंत म्हणण्या प्रमाणे 22+ हेजे आमी लागीं पावलेले आसा. पत्रकार परिशद घेवपाचें कारण म्हणल्यार जेन्ना 2019 आमचो सुभाष शिरोडकर MLA जो काँग्रेस पार्टीच्यान सोडून BJPचे पार्टीक जॉयन जालो तेन्ना सरकाराची परिस्थिती मातशी कशें तरी हलाखी आशिल्ली. पूण असल्या टायमार सुभाष शिरोडकरान आपले पार्टीक सोडून BJPक आमकां जॉयन जालो आनी परत रितसर इलेक्शन जालें आनी त्या इलेक्शनाक सुभाष शिरोडकराक आमी जिखून हाडलो. भारतीय जनता कार्यकर्ते तशेंच तेजे कार्यकर्त्यांनी. असल्या टायमार जे ढवळीकर बंधू आसा जे एलायन्स आशिल्ले भारतीय जनता पार्टी बरोबर ते एलायन्स आशिल्ले आनी भारतीय जनता पार्टी सरकार उडोवप म्हणल्यार तेंचें सरकार उडोवप अशें आशिल्लें. आनी अशें आसतना त्या ढवळीकर बंधून तितून शिरोडा इंटरफेर जावन आनी सगळें भारतीय जनता पार्टीक सरकाराक त्रास केले आनी अशें आसतना तरी पूण आमी जिखले. ही एक ती चूक आसा तेजी. दुसरें जेन्ना आमी कोवीड महामारी जाली आनी कोवीड महामारी जाली तेन्ना सगळ्याक हॉस्पिटल खंय करपाचें अशें एक डिसिजन जालें. डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी भारतीय जनता पार्टी सरकारान थारायलें की शिरोडे एक सुसज्ज हॉस्पिटल आसा डॉक्टर सकाराम बोडे हॉस्पिटल. थंय हॉस्पिटलाक ते कोवीड हॉस्पिटल करपाचें हें थारायलें. तेन्नाय हे जे ढवळीकर बंधू आसा आनी तेजे कार्यकर्ते आसा तेणी थंय येवन धुमाकूळ घातलो. तें हॉस्पिटल नाका हेजे तेणें प्रेस सुद्दां आनी कितें आसा हेजी प्रत सुद्दां म्हाजे कडेन आसा. जेन्ना हें हॉस्पिटल नाका म्हणून तेणी थंय बोवाळ काडलो तेन्ना आमी प्रेस घेवन तुमचे बरोबर सांगलें हॉस्पिटल जायें. तिसरो म्हागे पॉयंट आसा जेन्ना लास्ट तुमी आतां पळयलें आशिल्लें सगळे प्रेस मिडियाचेर तो दितालो की प्रमोद सावंत हें करपाना मुख्यमंत्री करपाना भारतीय जनता पार्टी अशें तशें तशें हें सगळें तुमचे कडेन आसा. आनी आतां पयर सादी इलेक्शन जाता कावंटीक म्हणून हांव आशिल्लो थंय आमचो श्री श्रीमान रवी नायक आशिल्लो आमचो श्री सर सुभाष शिरोडकर आनी थंय निलेश काब्राल पावलो आनी अशें आनी थंय सुदीन ढवळीकर आशिल्लो. थंय उलयतना काब्रालान म्हणलें आपूण जिखलो आनी हो सामको सांगूंक लागलो CM पडलो करूंक लागलो. मागीर सांगलें हांवें म्हाका मॅसेज मेळ्ळा CM पडना 1,500 मतांनी लीड आसा म्हणून आनी तेणें तोंड काळें केलें. ताका अशेंच आशिल्लें की CM पडल्या पुरो म्हणून. पूण आमचो जो भारतीय जनता पार्टीन थरयलो CM लोकांनी ताका भरघोस मतांनी जिखयल्लें आसा आनी CM जे कितें आसा तो आयज लोकांनी दाखयल्लें आसा. विचार येयलो ना की आपूण कोणा बरोबर युती करता काय म्हणून. खरें म्हणजे भारतीय जनता पक्षान ताका दिल्ली पूण भारतीय जनता पक्षा बरोबर न वता तेणी ती युती केली. आमी मुखार गेले. हें सगळें विसरून सुद्दां आमी निवडणूक लढले. आमचे कॅपेबिलिटीचेर आमचे CMचे कॅपेबिलिटीचेर आमच्या संघटनेच्या कॅपेबिलिटीचेर आमी निवडणूक लढले. आनी म्हाका एक उतर याद करीन दिसता परत ताका आमच्या सुदीन ढवळीकराक की तेणें एक तुमकां याद आसतली की हें जें सरकार आसा तें सावंत दोंडीबा सरकार म्हणून. हांव ताका याद करून दिवपाक सोदतां की परत त्या सावंत दोंडीबा सरकाराक तुजो आमी तेको मागनासतना तूं तो तेको घेवन येयलो कसो काय म्हणून तुगेले ते हेजे विधानाचेर तुवें परत विचार करचो. परत एक फावटी आपणें जें कितें हें केल्लें तेजेर विचार करून तुवें ती निर्णय घेवपाक जाय आशिल्लो. आनी हें जेन्ना आमी सगळें पळयतात भारतीय जनता पक्षान तेको मागून हाडून पूण तेणें जेन्ना तेको हाडून दिला तेन्ना अशें दिसता म्हाका हांव ताका स्पश्टपणान हांव जाणीवपूर्वक हो शब्द वापरतां की लेमड्या भशेन सत्ते खातीर लेमड्या भशेन धांवचो न्ही.